नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांवेळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्याक कोणाकूच सोडचे नात, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी। गोंय कर्मचारी भरती आयोगा कडल्यान बेगीनूच नोकर भरतेची जायरात। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पूजा नायकाचे अडचणीत वाढ। दिवचलच्या सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टान पूजाक दिली आनीक 5 दिसांची पुलीस बंदखण। कुणाल रायकराचे अपहरण करपाचो यत्न करप्यांक सोदून काडपाक मडगांव पुलिशेक अपयश। एका सप्तक जावन लेगीत पुलिशेन अजूनय लावंक ना घडणुकेचो छडो। म्हापशा कारखान्यात सापडले गायची चरबी आशिल्ले तूप। हिंदू संघटनेन पुलिसांचे नदरेक हाडून दिलो प्रकार। पुलिशेन कारखान्याचेर केली कारवाय, तूप जप्त, दोगांक अटक। सायलाच्या लाकडाची तस्करी करप्यांक गाडये सयत रिवणाच्या लोकांनी धरले रंगे हात। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी टेम्पोतले लाकूड केले जप्त। ड्रायव्हराकूय घेतलो ताब्यात, फुडलो तपास सुरू। नोकर भरतेचे कोफुसांव आनी आदल्या बसकेच्या इतिवृत्तांवेल्यान तापली म्हापशे पालिकेची बसका। नगरसेवकांच्या कोतान नोकर भरती बेकायदेशीर जाल्यार नगराध्यक्ष सांगता 1-2 म्हयने रावपाक शकना। आता पळयात खबरो विस्तारान। नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक फटयल्ल्या सगळ्यांचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। घोटाळे आडोवपा खातीरूच गोंय कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केल्या। आयोगा कडल्यान बेगीनूच नोकर भरतेची जायरात येतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक तोपी घातिल्ल्या सगळ्यांचेर खर कारवाय करतले, हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। आनीकूय कोणाची फटवणूक जाल्ली आसत तांणी कागाळी करच्यो अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलें। घोटाळे नियंत्रणात हाडपा खातीरूच गोंय कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केल्या। परीक्षा जाल्यो की दुसरे दीस निकाल लागतलो, गुणवत्तेचेरूच नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सगळे केसीस ज्या पयलीं कसले अजूनही म्हजें म्हणल्यार की थोडो इन्व्हेस्टिगेशन ज्या सगळ्या केसीसच्या बाबतीत करता कोण हातूंतल्यान सुटचो ना, त्याचे आनीकूय जर कोणाचें कितें आसत जाल्यार ताका पुलीस दिवच्यो। सो म्हणजे खंयसरूय तुमी जर पळयलां तर गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस, नॉट ओन्ली सगळ्या कसल्याय बाबतीत गव्हर्मेंट स्ट्रिक्टली एक्शन पळय केळी जातली, एकही खाजगी सुद्धा लक्षात घेवपाक जाय। कोण बुडोवन काडटाली खंयच्या हेजेर बुडोवन काडटाली, तरी खंयच्याच बाबतीत जे आपण म्हणजे पुलीस पण ते एक्चुअली सातत्य जाय, केळी डेरीज करतात ते सातत्य म्हणजे कायम जे बदल उडयतात ताका भितर उडयतात। सर सगळ्या केसींचेर एक्शन जातली सर, कारण काणकोणाक एक केस जाली तातूंत काय डेव्हलपमेंट जाल्या ताचेर अजून पर्यंत भाजी सगळ्यांचे केसीस एक्शन जे पयलीं 100% एक्शन जातली, कोणूच सुटना। सगळ्यांक जो कोण मेळवला ताकाय धरीत आसा, कोण मेळ्ळा ताचे फुडले पण अशा गजाली पॉलिटिकल पॅट्रोनेज आसता। हे जे आसा पळय हांव परत एकदा सांगता, लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय की अशे जे फालतू मनीस जे इन्शॉर्ट अशा पद्दतीन भोंवता, हांव नोकरी दिता तूं नोकरी दिता, ह्या लोकांच्या हेजेर विश्वास दवरूंक जायना। आनी म्हणूनच स्टाफ सिलेक्शन रिजल्ट एग्जाम जाली काय दुसरे दीस रिजल्ट लागतलो, हे बरें म्हणजे आनी उत्तर जाता ते। आनी लोक अशे आहात जी नोकरीची एडवर्टायजूच जावना, तेज्या खातीर पयशे दिवपी लोक आसा। लोकांनी म्हाका दिसता अलर्ट रावप गरजेचें आसा। स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला 1ली ते 12वी मेरेनच्या 33,000 विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांची तपासणी केली। तातूंतल्या 12,000 विद्यार्थ्यांक मोफत वखलां वाटली, जाल्यार 8 ते 10 विद्यार्थ्यांच्या दोळ्यांचेर बारीक सारीक ऑपरेशन केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ऐकात। आम्ही स्वयंपूर्ण गोवा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम जवळपास गोंयांतल्या सगळ्या स्कुलांनी फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळें केल्या उपरांत 2 लाख भुरग्यांची ऑप्थॅल्मिक तपासणी केली। तातूंतल्यान 33,000 भुरगे स्क्रुटनायज जाले। जवळपास 12,000 भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टेकल्स दिले आनी 8 ते 9 जाणां मायनर सर्जरीज ज्यो आहा पळय त्यो करच्यो पडटा। स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रम हेच्या अंतर्गत विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आमी पुराय सगळ्या हायस्कुलांनी घेतले। हायस्कुलांनी घेतल्या उपरांत जवळपास 10 ते 12,000 भुरगीं जी अदरवायज चेक करपाक आपले दोळे बेगीन वयची नासली, कदाचित तांचो नंबर भितर वाडूंक शकतालो। हे कन्सेप्ट आमी जो कार्यक्रम केलो
म्हणजे त्या कार्यक्रमाच्या हेका आमकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस ऑप्थॅल्मिक डिपार्टमेंट आमचे डॉक्टर कृष्ण प्रसाद फ्रॉम उडुपी कलरकॉन आणि आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स CSR ऑथॉरिटी या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पूजा नायक हिका दिवचलच्या न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी मंजूर केल्या. अटक केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन बुधवारा पूजा हिका दिवचलच्या सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्टार हजर केल्ली. 5 दीस कस्टडी दिले. ओके ते क्लायंट म्हणजे कितें आता डिटेन जालो कोर्टान ताका पुलीस कस्टडी दिल्या 5 दिसाची पुलीस कस्टडी दिल्या आनी फुडें कितें आनी हेजेर आतां फुडें ताका परत बेल घालतले. गोंयभर खवदळ घातिल्ल्या जॉब स्कॅम प्रकरणात आता वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायक हिची फोंडेच्या न्यायालयात जामिनाचेर सुटका करून तिका थाकाय मेळिल्ली आसतनाच आता दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका एका प्रकरणात अटक केल्या. मंगळारा फोंडेच्या न्यायालयान पूजा नायक हिची जामिनाचेर सुटका केल्या. सुटका जातकीच दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका ताब्यात घेवन दिवचले पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तिका रितसर अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जॉब दिता अशें सांगून पूजा नायक हे बायलेन 2 लाख रुपयांची टोपी घातल्या अशी कागाळ एका तरणाट्यान दिवचल पुलिशेन दिल्ली आसा. हेच कागाळीचे फाटभुंयेर दिवचल पुलिशेन पूजा नायक हिका अटक केल्ली आसा. ह्या प्रकरणात आनीक कोण घुसपाल्यात काय ना ते चौकशी केल्या उपरांत स्पश्ट जातले. मात जॉब स्कॅम प्रकरणाची पाळा दिवचले मेरेन पाविल्ल्याचे स्पश्ट जाता. आता पळोवचें पडटलें पूजा नायक चौकशे वेळार कितें म्हायती उगड करता ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगावच्या बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात आरोपीक सोदपाक मडगाव पुलिशेक अपेस आयला. फाटल्या बुधवारा ही घडणूक घडिल्ली, मात आता 1 सप्तक जावन गेलो तरी आरोपींचो सोद लागूना. अजुनूय ह्या प्रकरणाचो मडगाव पुलीस तपास करतात. फाटल्या बुधवारा म्हळ्यार 23 ऑक्टोबराक मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका 3 जाणांनी पिस्तोल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केल्लो. सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. कुणाल रायकर आपल्या भुरग्यांक फाटल्या बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो. तेन्ना वाटेर 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडायल्ली. दुबावितांनी रायकराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकावन ताचें अपहरण करपाचो यत्न केल्लो. पूण ताचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडे एकठांय जाल्ल्यान त्या तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडिल्लो. तेन्नाच्यान पुलीस त्या तिगूय दुबावितांच्या मागार आशिल्ले. मात हे घडणुकेक आता 1 सप्तक जायत आयलो तरी आजून मेरेन कुणाल रायकराचे अपहरण करपाचे यत्न केल्ल्या दुबावितांक धरपाक मडगाव पुलिशेक येस येवंक ना. गेल्ल्या शुक्रारा म्हणजे 23 ऑक्टोबराक सकाळी फुडें 7:45 सुमार आख्या पांडवकपेल हांगा एक थरार नाट्य घडलें. म्हणजे एक असफल प्रयत्न जालो किडनॅपिंगाचो. 3 जाण जे मनीस आयले आनी तांणी मडगांवचे एक बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका गन पॉयंटाचेर किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो. ताजे गन जे मॅगझीन आशिल्ले ते पडले आनी तांणी थंयच्यान मागीर लोकांनी बोवाळ करपी पळ काडलो. पूण ताजे नंतर मडगांव पुलीस थंय पावले, तांणी पंचनामा सुरू केलो. पूण आज 1 आठवडो जाता मडगांव पुलिसाक फेलियर आयिल्लें आसा. म्हणजे तांकां ह्या किडनॅपराक सोदपाक म्हणजे अपयश आयिल्लें आसा. आनीक अजून पर्यंत तांकां ती गाडी खंयची जी वापरिल्ली मारुती ओमनी व्हायट कलर ती बी सोदपाक अपयश आयिल्लें आसा. ताजे नंतर मडगांव पुलीस कुणाल रायकरान सांगलें की रुबेन वेर्णेकार हाजे कडल्यान आपल्याक थ्रेट आसपाक शकता आनी मडगांव पुलिसान रुबेन वेर्णेकार हाका आपयलो. ताजी चौकशी केली. ताजे नंतर तो एंटिसिपेटरी बेलीक गेलो. एंटिसिपेटरी बेल भायर पडली. ताकाय धरपाक अजून पर्यंत शकले ना. मेन म्हणजे आज रुबेन वेर्णेकारान 1:10 सुमार प्रेस कॉन्फरन्स दवरली आसा. पूण रुबेन वेर्णेकारान जे पुलिसांनी अपोज केल्लो ताजी बेलीक आनी ताजी कोर्टान ताजी बेली भायर मारिल्ली. ताजे नंतर रुबेन वेर्णेकाराक आज पर्यंत धरपाक शकलो ना. आतां असो प्रश्न येता की हाजे पयलीं एक मडगांव पुलिसांत प्रकरण जाल्लें आसा. तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो एक क्लार्क योगेश शेटकर आनी हाणें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17 लाख घेवन हो गायब जाल्लो आसा. आनी फाटले 4 म्हयने मडगांव पुलीस ताका सोदतात. मडगांव पुलिसांक 4 म्हयने जाले योगेश
योगेश शेटकर म्हणटा तो मेळना आनी आतां अशें दिसून येता की योगेश शेटकरा भशेन हेय जे कुणाल रायकराचें जे प्रकरण आसा किडनॅपिंगाचें तेंय बी तशेंच जातलें काय म्हणून प्रश्न पडटा. कुणाल रायकर हांच्या अपहरणाच्या प्रकरणाक लागून बदनामी आनी कुटुंबाकूय त्रास जाल्यात. दुकान विक्री वेव्हारात रुबेन वेर्णेकारान खंय कुणालाक 3 कोटी दिल्ले. ते पयशे परत मागिल्ल्यान ताणें हो बदनामेचो डाव रचिल्ल्याची शक्यताय आसा अशें रुबेन वेर्णेकाराचें म्हणणें. रुबेन वेर्णेकर आनी जे तक्रारदार आसात हांच्या मदीं एक अग्रीमेंट जाल्लो. ते आपलें दुकान हाका विकपाचें ठरयलें आनी अमकोच प्रायस ठरलो. हें आतां गजाल जून जुलय 30 मुखाल्ल्यान येवन आमकां तांचें दुकान विकपा खातीर ताणें आमकां रिक्वेस्ट केलें एंड वी वर नॉट रेडी इनिशियली बट सबसिक्वेंटली नेगोशिएशन जाली प्रायस ठरलो. तें दुकान विकपा खातीर आमी तांकां 3 कोटी ताणें आमकां पयलीं मागले. 3 कोटी तांचे कडेन दिले. ताची सगळी रिसिट्स, ताची सगळे ऑफर लेटर्स, चेक पेमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिट्स आर विथ अस. सगळे आमचे कडेन आसा. आनी ते 3 कोटी ते घेतले नंतर आमी जेन्ना तांकां सांगलें आतां सेल डीड केन्ना करुया, आज फाल्यां परां अवेरां अशी तांणी टाळाटाळ केली आनी सेल डीड अजून मेरेन केलें ना. जेन्ना आमी तांचे कडेन मागपाक लागले ते पयशे परते तेन्ना थोड्या दिसांनी हो आख्खो इन्सिडंट तांणी घडोवन हाडलो. कारण थंयच्यान लक्ष वचून हो एक क्रिमिनल, रुबेन वेर्णेकर एक क्रिमिनल आपल्याक कोणे तरी उखलून व्हरपाचो प्रयत्न केलो गनाच्या पॉयंटाचेर. हें घडोवन हाडलें कारण ते 3 कोटी तांकां वचोवपाक जाय आशिल्ले आनी ते 3 कोटी दे वॉन्टेड टू डिफ्रॉड माय क्लायंट रुबेन वेर्णेकर ऑफ दॅट मनी. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. म्हापशेच्या एका कारखान्यात गायचे चरबेचो वापर करून तूप तयार करताले. हो प्रकार जेन्ना हिंदू संघटनेच्या कानार पडलो तेन्ना तांणी पुलिसांक घेवन ह्या कारखान्याची पळोवणी केली. पळोवणे वेळार गायचे चरबेचो वापर करून तूप तयार करतात ते दिसून आयले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 2 जाणांक अटक केली तशेंच तुपूय जप्त केलें. हांगाचे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी प्लस हांगाचे व्हिडिओ मेळ्ळे, फोटो मेळ्ळे, ती शिजयता तेय व्हिडिओ मेळ्ळे आनी हत्याराचे फोटो मेळ्ळे आनी डब्यांचे फोटो मेळ्ळे. आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी सगळे येयले हांगा. जे लोकलूय आहा बोडगेश्वराक पांयां पडले. अशें केन्ना जावपाक ना, जे बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन कितें घडटा ते पांया पडोन आमी हांगा येयले जाल्यार पळयत जाल्यार थंय आमकां पयलीं डबे मेळ्ळे तुपाचे जे शिजयल्ले गायचे कातीचे. तेज्या उपरांत मेळ्ळे आमकां हत्यारां. भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचे मांस आहा पळय ते सुकलेले मांस 3-4 फोडले मेळ्ळे, डब्यान भरलेले मेळ्ळे. मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां येदे व्हडले चॉपर, एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो, कळ्ळें न्हू. आनी मागीर जाल्यार भायर येत जाल्यार पळयत जाल्यार कायला कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता. पयलीं कात पयलीं शिजयता खंय तेजेर दाट करून तेजेर मागीर तूप तयार जाता आनी हें घी डालडा म्हणून प्युअर घी म्हणून बाजारांत सप्लाय जाता. बाजारांचो सण आहा दिवाळीचो. हितून दिवाळीचे लाडू जावं कितें खंयचे जी मिठाई आहा जावं आनी कसले खाद्य पदार्थ आहा हितून हें मिक्स जाता. आनी प्लस आमचे दिवे जे पेटयता घी प्युअर घी हे मार्केटान सप्लाय जावन हे आपली पोटां भरता हांगा इल्लिगल कामां करून. सो अशें हेज्या मुखार गोंयांत जावचें ना. काव फॅटाचो जो घी आसता ते थंयसर तयार करता आनी जी गोरवांची जी हाडां बीन आसा ती सुद्दां आमकां थंयसर मेळा. म्हणल्यार खंय ना खंय तरी ते गोरवांक थंय मारता, गोरवांची घी करता आनी गोरवांच्या हाडांत एशीज जे आसता ते मागीर बर्न करपाक म्हणजे तेंचे जे फ्युअल आसता तेका ते यूज करता. आयज जेन्ना आमी रेड केली थंयसर तेन्ना आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां थंयसर 18 डबे मेळ्ळे घीचे. एक जो घीचो डबो आसता तो म्हणल्यार एक डबो घीचो तो 15 किलोचो तो तयार करपाक कमीत कमी 2-3 गोरवां अशी लागता. तशें ते 18 डबे आसले. सो इमॅजीन करूं शकता तुमी कितले आसले ती 45-50 अशी कितली गोरवांचे ते फॅट आसा. मागीर आमकां थंयसर 4-5 कडे अशी पायल्स मेळ्ळी. कसली एशीज जे आसता पळय म्हणल्यार हाडां जी आसता तेंचे पायल्स मेळ्ळे अशे. आनी थंयसर एक व्हडली चूल आसली. त्या चुलेन टोटल सगळे जे गोरवांची जी हाडां आसता ती आसली आनी त्या चुले वयर एक कढई आसली. त्या कढईत सुद्दां काव फॅट आसले. सेम जे घी त्या डब्यांनी आसले न्ही तेच सेम त्या कढईन आसले. सो हे पळोवन अशें कळटा की ते जे कढईन ते फॅट करताले आनी मागीर ते डब्यान घालताले आनी तांकां जो फ्यूल जो आसतालो त्याच गोरवांची हाडां यूज करताले ते फ्युलाक. आनी मागीर सायडीक सुद्दां ते आपले घराचे जे सुद्दां उदक बीन तापोवपाक ते सुद्दां ते एशीस यूज करतात ते. आनी ते जे मागीर बर्न केले जे आसा ते सायडीक तेंचो जो परिसर आसलो ते तेंच्यांनी फूल त्या जंगलान थंयसर तो अशें राख करून उरयला. आनी आमकां एक कडेन अशें फूल गायचे जे तोंड आसता तेचे हाड अशे वयले 2 हाड फुडें अशे आनी दांत सुद्दां मेळ्ळे. सायलाच्या लाकडाची बेकायदेशीरपणान तस्करी करतना रिवणाच्या थळाव्यांनी एक टेम्पोक रंगे हात धरली.
दुबावीत रानातली सायलाची 2 झाडां मारून चोरयांनी व्हरतालो तेन्ना थळाव्यांनी एक गाडी धरली. थळाव्यांनी सुमार 7 लाखांचे लाकूड जप्त करून रान खात्याच्या स्वाधीन केले. तशेंच केपे पुलिशेन टेम्पो ड्रायव्हराक अटकूय केली. जून जुलय महिना एक सायल म्हणलो आणि मागीर तो कोण येयलो तो खबर ना. पुलिशे आनी फॉरेस्टा कंप्लेन केल्ले आनी ते मागीर कांय करूंक ना म्हणटा. मागीर ही म्हाका सडनली म्हाका सॅटर्डे दीस नायट इवनिंग म्हाका खबर मेळ्ळी कितें तिगें आनी सायल बांदलो. हांव थिंगा वचून हें केलें आनी हांव होल नायट आनी कोणाक घेवन थिंगा रावलो आनी 4:30 सुमार तेंची गाडी येयली लोड करून दिली. गाडी मागीर लोड करून येतरी आमी गांवां सगळे लोकां हें केले आनी गांवच्या सगळे लोकांनी आमकां सपोर्ट करून ती गाडी आमी ब्लॉक केली आनी पुलिशे हाडले. मागीर पुलिशेन फॉरेस्टा हाडले. गाडी ब्लॉक करून तांकां 2 ती आमी पुलिशेन आपले कारवाई करून ती फॉरेस्टा दिली. कितलीशी झाड मारले ती आता तेणी कन्फेस केला 2 झाड मारले म्हणून आनी हांवें वचून तेंचयला 2 झाड मारले. 17 लोक कोण गाडयांक बोलो आनी गाडी ते फॉरेस्टा एज तुमकां खबर आसतलो न्हू कितलोसो व्हॅल्यू आसूं शकता. व्हॅल्यू त्याचा आता मोर दॅन 7 लाख तरी हेजो जायो आनी पयलीं बांदलेलो तो सामको व्हडलो म्हळ्यार नियरली 10 लाखां वयर तेका सामको लुकसाण जालें. आतां हेजेर जे आसा अशी गोश्टी घडटात. आता तुम्ही फुडाकार घेतलो लोकांनी फुडाकार घेतलो म्हणून हे ते लाकूड धरपा मेळ्ळें. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें सांगलां हेजेर कितें कारवाय करता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलां आपण ते आतां कोण तितून मेन एक्यूज कोण आहा ताका तें सोदून काडपाक जायो आनी हेजे मुखार असली घडणी घडना जावपा फॉरेस्टान सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचे घेवपाक जाय. नोकर भरतेचे कोफुसांव आणि आदल्या बसकेच्या इतिवृत्तांतल्या अनियमिततेक लागून नगरसेवकांनी म्हापशेच्या नगरसेविकेक धारेर धरली. नोकर भरते वेळार नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्याचो दावोय कांय नगरसेवकांनी केलो. तशेंच फाटले बसकेचो इतिवृत्तांतूय सामको नाखय अशें तांचें म्हणणें. मिटींग स्टार्ट जाली कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स वयल्यान. तर कन्फर्मेशन मिनिट्सार आमी नोट केले कितें खुबशे पॉयंट डिस्कस जाल्लेले येवंक नासलेले. ते म्हणजे अशें कितें ते सगळ्यात कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्ट केले कितें ते मिनिट्स आसले पळय ते नोट जावंक नासलेले. आनी एक आमी नोट केलें ते कित्याक आयज हरशीं म्हणून पयलीं सांगपाचें म्हणजे मिटिंगूच जावंक कित्याक कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्साकूच डेट जालें म्हणून एजेंट केली ती आतां 8 तारखेक जातली ऑफ नोव्हेंबर. आनी कन्फर्मेशन मिनिटाचेर सगळ्या कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. एक नोट करपाचें गजाल आसली कितें मिनीट कन्फर्म जावच्या पयलीं म्हणजे आमी एक मिनिट्स घेतलेले एजंटाचो आसला तो 6 जॉब घेवपाचे म्हणून 4 LDC आनी 2 ज्युनियर स्टेनोग्राफर ते मिनिट्स कन्फर्म जावच्या पयलीं तांकां जॉब घेतले म्हणून तेजेर सगळ्या कावन्सिलरांनी ऑब्जेक्शन हाडलें. आनी पण चेअरपर्सनूय तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिवंक पावोंक ना कित्याक ते अगेन्स्ट एक्ट आहा तो म्युनिसिपल एक्ट आसा. आमच्या म्युनिसिपल एक्टान आहा कितें कन्फर्मेशन जाल्या शिवाय ते इम्प्लिमेंटेशन करपाचें न्हू पण विदाउट कन्फर्मेशन ते इम्प्लिमेंटेशन जाल्लेलें आहा. जितले पॉयंट्स डिस्कस केल्ले आसले म्हाका दिसता सिन्स द टायम वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग पयलीं आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तितूनचो भायर सरता म्हणसर बजेटाचो एक व्हडलो इशू आसलो. ती मिटींग जाता करता म्हणसर जे इशूज जे कावन्सिलरांनीच सांगलेले की प्रायोरिटी बेसिसचेर आमकां घेवंक जाय आनी ते सगळे म्हणटात तशे एक कॉम्प्लिकेटेडूच सब्जेक्ट असले आणि मोस्ट एसेन्शियल सब्जेक्ट असले म्हणटकूच तेचे वर्कआउट करून डिटेल्स घेता करता म्हणसर मदलो स्पॅन ऑफ पिरियड जो गेलो आणि त्या वेळार म्हाका दिसना कोणी हांगासर डिस्कशनां येवन केली तेचेर आमी कितें विचार विमर्श केलो पण तितूनसून ऑल टुगेदर ते मार्गी लागचे ह्या उद्देशान जेन्ना आमी जुळवाजुळी करून सुरवात केल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करून आमी ते पुट फॉरवर्ड केल्ले आसले. पण मिटिंगाच्या वेळार येवन तेचो प्रत्येकाचें आपापलें मत मांडून ते निगेटिविटी चड आसा आनी पॉझिटिव्ह थिंग्स कमी आसा हे प्रूव करपाचो प्रयत्न जाला. तितून खातीर हे फुडें मिटींग घडूच शकली ना. प्रॉब्लेम तो थंय जालो त्याच्या मिनिट्सारूच ती गाडी हाडली. पळय प्रत्येक गोष्टीक कितें आसता न्हू तुमी जेन्ना सजेशन दिता आनी ते पॉझिटिव्हली जेन्ना घेता सगळ्यांनी एक मतान जर सांगलें एखादी गोष्ट करची वी आर टेकन आनी कन्सिडर दॅट एज अ की हे पॉझिटिव्हली घेवन आमी ते फुडें ते इम्प्लिमेंट करतली. आतां ती मिटींग आनी तिची फुडली मिटींग जावन कन्फर्मेशन जाता म्हणसर जितको टायम पिरियड वयता तितके म्हणसर एज पर माय नॉलेज म्हाका अशें दिसता की जेन्ना सगळ्यांनी सहमतान ते हय म्हटलेलें आसा म्हणजे दॅट हॅज टेकन एज अ पॉझिटिव्हली पण त्या प्रमाणे आमी इम्प्लिमेंटेशन जर केलें तर तेंचो आक्षेप असो आसा की ती जेन्ना दुसरी मिटींग जातली तेन्ना तो पॉयंट कन्फर्मेशनाक येतलो तेन्नाच तुमी तेचें इम्प्लिमेंटेशन एक्शन स्टार्ट करूंक जाय वीच इज डिफिकल्ट टू डायजेस्ट कित्याक तो पर्यंत रावताला म्हयनो आनी 1.5 म्हयन्याचो गॅपान ते काम थंयसर जावंक पावना. कुंकळेच्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या घाणयाऱ्या उदकाचो प्रश्न सुट्टा सुटना.
ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून पयलीं उदकाचे स्त्रोत प्रदूषित जातात म्हणून लोक बोवाळ करताले, पूण आतां हें उदक शेतांनी पावलां. घाणयाऱ्या उदकाक लागून शेतां प्रदूषित जावपाक लागल्यात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सरकारान ह्या प्रकारा कडेन पुराय दुर्लक्ष केल्ल्यान लोक चाळवल्यात. पळयात पुराय बातमी. फाटले सुमार 1 वर्ष जाले कुंकळ्ळेचे लोक उद्देगीक वसणुकेंतल्या प्रदूषणाक लागून बेजारल्यात. उद्देगीक वसणुकेंतल्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून पयलीं उदकाचे स्त्रोत प्रदूषित जाल्यात. आतां हें घाणयारें उदक कुंकळ्ळेच्या लोकांच्या शेतांनी पावले. ह्या उदकाक लागून शेतां प्रदूषित जावपाक लागल्यात. हें प्रदूषण आटपात हाडचे खातीर जायत्यो कागाळी केल्यो, पूण खंयचे कडेन कांय ना. ह्या प्रदूषणा विशीं कुंकळकार कितें म्हणटात ते पळयात. ह्या पळय उदक तुमकां दिसता फाटल्यान तें कॅनलासान येता. आतां तें कॅनल आहा वय तें पळय आनी हें उदक वय पावतें जाय. आतां हिंगा सुमार आतां 1 किलोमिटर जातलें उण्याच म्हळ्यार हें फॅक्टरीचें उदक पळय आहा तें कॅश येता कात येता तें कांय तुमकां पयलीं सगल्यांक खबर आसतली कितको उदक येयलें तें. आनी तें उदक सगळें कॅनलां येता झरा माशीन. कॅनलांक सोटे आमी पयलीं फाटीं गेल्ले थिंगा सगळे ते इंडस्ट्री कितें बी सगळें उदक फोडी मान दुर्गा फाटल्यानसान येवन एक चेंबर एक आहा. चेंबरांतल्यान येवन कॅनला पोंदांतल्यान पायप आहा आनी एक पत्तन एक चेंबर आहा. तिने वयर सान सगळे फाटल्यान सान येश येता. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार थिंगा एक आमकां शेतकारां पायपलायन आहा वाट ते वाटेंतल्यान तें उदक बी येता तें पायप बी सारकी नाय ते फोळो आहाय. आनी तेंगे आतां कितें भोले म्हूण ते पायप पडले गेले ते वर्सा सारकें उदक आनी तेज्या पयलीं तें 7-8 वर्स मायज जाल्यार तें उदक तशेंच येता. आनी येन पायपांतल्यान वयर येवन तें मशीन रस्त्यार मूस आहा तेच मशींतल्यान येवन सान हें सगळें शेतां येता. शेत सगळें काड जावन हें तोंड ना सगळें काड जालें. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार शेतां कितें फोंडकुलां बी काडूं आसतालीं ती काडूं ना. आनी ती सुणी बी उदक पिताय आनी मोताय. मागीर तेंका गोर उदक फील जाल्यार तेंका ताण लागून उदक पिवपाक गेले जाल्यार तेंका बरें जायना. सगळे उदक व्हांवता सगळे मेड काडी उदक येता फॅक्टरींतल्यान सगळें ते हे सायडीन येवन सगळे जमीन बी सगळे काड जाल्या. शेतां आतां तोंड पासून काड जाला. आनी पांय शेतां घाल जाल्यार पांय परताय आनी किम्स बसताय पांयाचेर आनी ती सगळे पेडे जावन गेला. आनी हे गव्हर्मेंटान वो आमगे गांवांतूय MLA आहा तेणेय बी चल जाल्यार तेकाय बी कोठो ते आनी तेम एक्शन घेवचे. हें उदक हुंयच्यांनी सोडपाक नाल्यार बंद करपाचें उदक. हय आतां कितें प्रॉब्लेम जाता तुमकां? आमचें सगळें काड उदक तें येल म्हणटरी बी सगळें किम्स जाता आनी सगळें तोंड बी पेडे जाता. सगळें आखी जमिनी पेडे जाल्या. तुमकां शेत रोवपाक मेळना? ना मेळना. जमीन पेडे जाल्या सगळी. काडूं बी आसलो ती मोन गेली. आनी तें आमकां उदक हे सायडीन नाका तें बंद करपाचें उदकू नाका. हर बार लोक कितें करता लोक एक पत्रकाराक फोन करता बाबा कोणाक तरी हो न्यूज फ्लॅश जावन सरकाराक कळचे म्हूण. इतलें मागता सरकारा कडच्यान जे आमचे इश्यू जे मांडला आनी आमचे शेतकारान दादान इश्यू मांडला जावं आमगे भयण आसा विन्सी हेमी जे इश्यू मांडला ते सरकारान तिचेर सिरियसनस घेवचे म्हूण. कितें सोडला हितूंक? हितूंक आतां हें पळोवपाक गेल्यार सगळें केमिकल वेस्ट असो दिसता. कित्याक उदका तुका पयल्या कळटा हें कितें तें कलराचें कळटा आनी वेस्ट कसो सोडला तें आमकां कांय कळपाना. कित्याक आमी 24 hours हिंगा आसना. बाबा कॅनलाच्यान एक व्हांवता तें आमचे नजरे वयता आनी आमी ते लोकां मुखार हाडटा. सो डिपार्टमेंटान हिंगा रावचें हिंगा कित्याक दीस इज द मोस्ट इन्फेक्टेड अँड पोल्युटेड पार्ट इन कुंकोलीम. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सरपंच आनी पंच वांगड्यांक फकत बांदकाम फायलींनी रुची आसात. लोकांच्या गरजे कडेन ते दुर्लक्ष करतात अशी सणसणीत टिका आमदार मायकल लोबोन केल्या. पंचायतीच्या निधीचो वापर जावंक नाशिल्ल्यान उदरगतीक आडमेळी येतात. गांवचे उदरगती खातीर निधीचो वापर करपाक पारदर्शकता आनी जापसालदारकी म्हत्वाची आसा. प्रकल्प पुराय जावपाक आनी आमदारांच्या निधीचो प्रभावी वापर करपा खातीर सतत फॉलोअप करप गरजेचें आशिल्ल्याचें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. हॉट मिक्साक रावया नाका. गोंयभर पॅच वर्क करया. पॅच वर्क म्हणजे पॉट होल काडप आनी तो एरिया जो पिड्यार जाला ताका पॅच वर्क करप हॉट मिक्सर आनी सेम टेंडर काडलेलो. पूण एक काम करून घेवपाचें काम कोणाचे वॉर्ड मेंबर्स प्रत्येक वॉर्ड मेंबरांनी इंट्रस्ट दिवचो पडटलो. थोडे वॉर्ड मेंबर अशे जाल्ले आहा की पंचायतीन येवन खाली फायली पळयता. फायल खंयची येयल्या पळय ती बिल्डराची तेंच काम चालू आहा. हांव टिका प्रत्येक पंचायतीच्यो ही नांवां घेवन करिना. आय एम गिवींग यू अ जनरल एग्जाम्पल.
there are some sarpanchas, some ward members, they are only interested in the files which are coming in the panchayat of the builders and not of the local community. अशें आमी स्वता पळयल्लें आहा आनी आयकलेलें आहा. लोक येवन सांगता पळय तेंय आयकलेलें आहा. आनी वाड्यार जितके पॉटहोल आहा ते काम म्हणटा आमदाराचें. हे आमदारान करूंक जाय, हे आमचें न्हू. जे जर वॉटर पायपलायन घातली आनी तिंगा जर तर वॉटर पायपलायन घालपा खातीर ते रोड खणले ते काम आमदाराचें. केबल घातले ते काम आमदाराचें. म्हणजे हेंचें काम कितें? वॉर्ड मेंबराचें काम कितें? वाड्यार जे पॉट होल जाले ते सारके करूंक दाखोवप ना, आमदाराक कॉन्फिडन्सान घेवन हाडप ना. हे तेणी काम करूंक जाय. इतल्याच खातीर उलयलां हांव, कोणाचेच वॉर्ड मेंबराचेर टिका करिना, पूण हांव इतल्याच खातीर उलयलां की 5 वर्सांक तुमकां निवडून हाडल्या, प्रत्येक वॉर्ड मेंबरांक लोकांनी निवडून हाडल्या, सरपंचाक वॉर्ड मेंबरांनी निवडून हाडल्या. ही तेंचें काम. तितून ZP मेंबरूय आसता. हे तेंचें काम की खंय एक्सिडंट प्रोन झोन आहा थिंगा बोर्ड घालप. इतलेंय काम करूंक जायना तेंकां? एक बोर्ड घालपाक PWDचो इंजिनियर ताबडतोब फोन मारून टेंडर नासतना एक बोर्ड घालून दितलो एक्सिडंट प्रोन झोन म्हणून. म्हणजे जर तर थिंगा स्पीड ब्रेकर आनी स्पीड ब्रेकर जर तर गेला जाल्यार पंचायतीन एक 5,000 3,000 रुपया मोडून तो एक बोर्ड हाडूंक जाता. आनी त्या खातीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हें बसून दिल्लें आहा, ऑर्डर दिल्ली आहा टू द ऑल पंचायत्स दॅट यू कॅन स्पेंड युअर मनी फॉर बोर्ड्स. पूण हे काम वॉर्ड मेंबर करूंक सोदिना, हे काम सरपंच करूंक सोदिना. हे सगळे काडटा आनी आमदाराचेर घालता की बाबा तूं काम हे कर, तुका सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून हाडला तूं कर. पूण वॉर्ड मेंबर जर कोऑर्डिनेट करिना, सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर कोऑर्डिनेट करिना जाल्यार ही कामां जावंक शकना. हांव एग्जाम्पल दिता की आमची कांदोली पंचायत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.